नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. फोंड्या पुलीस स्टेशनाक कुलूप, 18 पुलिसांक धाडले फातोड्ड्यां कोविड सेंटरांत. मरण आयिल्ल्या चवथ्या कोविड दुयेंतीचेर मडगांवां निमणे संस्कार. मंत्र्याची टुरिझम घोषणा. टुरिस्टांचे रिसेप्शनार फोन सुरू. टुरिझम उद्देग म्हणटा रेस्टॉरंटां उक्ती केली. बार्राय करात. बार्रां असल्यार टुरिझम. हॉटेलांचेर सरकाराचो लेखी आदेश नाच. कसल्योच बसका घेवंक मेळच्यो ना. विधिमंडळ सचिवाचे फर्मान. विजय म्हणटा मुख्यमंत्री बीजेपी आमदार मंत्र्याच्यो बसका जाता. बजेट कमिटीची कित्याक ना. सालिगांव कोयरा प्लांटाचे राजकारण. आजी माजी आमदार मंत्री विस्तारा आड एकठांय. तेच मंत्री आसतना आयिल्लो प्लांटाच्या विस्ताराचो प्रस्ताव. राजकीय सेग्रिगेशनाचेर खासा रिपोर्ट. लेबर रिलीफ फंड स्कॅम जाला म्हूण सरकारान मान्य केल्ल्यात जमा. रिप्लाय दिवंक सरकारान मागलो 8 सप्तकांचो प्राज. लोकायुक्तान रिपोर्ट मागलो 4 सप्तकांत. आनी बॉयकॉट चायनाक गोंयच्या क्रेडीट सोसायटींनी उखल्लो. पिर्ण अर्बनाची ऑनलायन शिक्षणाक भुरग्यांक मोबायल घेवंक रीण. अट नॉन चायनीज मोबायलाची. फोंड्या पुलीस स्टेशना कडेन संबंद आयिल्ले 18 होमगार्ड, कॉन्स्टेबल धरून सिनियर पुलिसांक कोरोना बादलो. तांकां फातोड्ड्यां शिफ्ट केलें. डीआयजी एसपीन पुलीस स्टेशनार वचून थंय पुलिसांक मास्क, सॅनिटायझर दिवन सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक लायला. मोती दोंगरावेल्या 227 टेस्टींचो रिपोर्ट आयलो. 1 पॉझिटिव्ह. मजगतीं मरण आयिल्ल्या चवथ्या दुयेंतीचेर मडगांवां निमाणे संस्कार केले. सांखळे सावन एक पुलीस फोंड्या टपाल घेवन आयिल्लो. थंयच्यान कोरोना पातळ्ळो म्हूण दुबाव. होमगार्ड आनी पुलीस धरून 165 जाणांची टेस्ट जाल्ली. आतां मेरेन 18 जाण पॉझिटिव्ह. फातोड्ड्या इंडोर स्टेडियमांत कोविड सेंटरांत तांकां दवरल्यात. डीआयजी आनी एसपीन फोंड्या पुलीस स्टेशनार वचून वासपूस केली. पुलिसांक मास्क आनी सॅनिटायझर दिले. सोशल डिस्टन्स पाळचें म्हूण डीआयजी सांगता. थोडे दीस खंय पुलीस स्टेशनूय बंद. प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और अपने जो जितने भी हमने इनको पीपी, मास्क, फेस शील्ड वो दिए उनका यूज़ करेंगे और कहीं भी सोशल गैदरिंग में कहीं भी अटेंड नहीं करेंगे और अपना ख्याल खुद रखेंगे. किसी भी इन्फेक्शन वाले आदमी से मिलेंगे नहीं, उनसे अपनी ड्यूटी करते समय ध्यान रखेंगे. साश्टीतल्या कोरोना जाल्ल्या आमदाराची फामिलीय कोविड पॉझिटिव्ह. बुधवारा मोती दोंगरावेल्या 227 जाणांच्या केल्ल्या टेस्टीचो रिजल्ट आयलो. एकूच पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान थाकाय. मजगती आमदार बाबाशानान टेस्ट करून घेतली. कुडतरीच्या पुलिसांची लोटले टेस्ट केली. पंच वांगडी दिनीस सार्दिना आनी झेडपी मोरेनो रिबेलोन कुडतरी पीएससीच्या डॉक्टर आनी स्टाफाचो भोवमान केलो. सो आमी कुडतरेचो लोक, एक्टिंग सरपंच, थोडे 5 मेंबर आहे हर विलेजेस. आमी एक टू शो आवर एप्रिसिएशन टू द स्टाफ ऑफ प्रायमरी हेल्थ सेंटर एंड टू एनकरेज देम. कित्याक फ्युचर वी डोंट नो, बट टील टुडे दे बीन डुईंग ए फॅन्टॅस्टीक जॉब. आनी टू गिव देम ए मोरल बुस्टर लायक, सो दॅट आमच्यो केसीस पळय आहाय त्यो सारक्यो झिरो जावपाक. इवन कंटेनमेंट झोन करपाक आमगे डॉक्टर वल्लभान ही हॅज गिवन हीज से टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दॅट कंटेनमेंट झोन हॅज हेल्प्ड ए ग्रेट डील. मजगती कोविड-19 लागून मरण आयिल्ल्या चवथ्या दुयेंतीचेर फातोड्ड्या निमाणे संस्कार केले. I fail to understand how people can oppose this sort of moral responsibilities, which is the case as far as COVID-19 is concerned. First of all, why there should be any objection from anybody to cremate his or her body? I fail to understand this. And it was very nice of our collector who at least made it very clear, because I am surprised that some message went to him that we are objecting. We never objected. At some part of Goa, people objected for the cremation of 2 bodies, the first 2 bodies of COVID-19. And that is a time we Mottagramast Hindu Sabha members have decided that we have to do something, because crematorium is a place where you have to cremate the people. प्रुडंटा खातीर
विवेक प्रभू आणि सावयो डायस. मंत्री गोयचे टुरिजम उक्ते करपाची घोषणा करता थंय आसा. टुरिस्टांचे हॉटेल रिसेप्शनार बुकिंगाक फोन सुरू. सरकारान हॉटेलां उक्ती केल्यात ही टुरिजमाचे नजरेन बरी गजाल. रेस्टॉरंटां उक्ती केल्यात तशी बार्रांय उक्ती करूंक दिवची म्हूण आतां हॉटेलवाल्यांची मागणी. गोंयांत बार्रां चालू आसत जाल्यारूच खंय रेस्टॉरंटां चलतात. टुरिस्ट गोंयांत येवंक रावल्यात, मात हॉटेलां उक्ती करपाचेर सरकाराचें लेखी कांयच ना. सगळे तोंडी. परवानगी दिल्या हॉटेल्सांक, रेजिडेन्शियल हॉटेल जे रूम्स आसा तांकां चालू करपाक, पण सायमल्टेनियसली जेन्ना परमिशन दिला अशें आमकां कळ्ळा, पण SOPs अजून पर्यंत लोड जावंक ना. हॉटेल चालू केल्या ते सारकें योग्य केल्लें आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनीकूय विनंती मागता की तांच्यांनी बार्राक बेगीन लायसन्स चालू करचे, परवानगी दिवची बार्रांक. कित्याक आमचे गोंयान जरी रेस्टॉरंट चालू केले जाल्यार विदाउट बार ते चलूंक शकना. श्री प्रमोद सावंतान जे डिसिजन घेतला टू ओपन अप विथ ऑल ड्यू SOPs, हे सगळे फॉलो करून ही इंडस्ट्री ओपन करपाचे डिसिजन एकदम बरोबर आसा. आमचे आता 2 हॉटेलां आसात. म्हणजे एक पणजे हॉटेल अशोक प्लाझा म्हणून, दुसरे हॉटेल आसा वास्को हॉटेल Z स्क्वेअर. तर हांवें ठरयलां की हॉटेल Z स्क्वेअर आमचे जे वास्को आसा टू स्टार्ट विथ हे हॉटेल ओपन करपाचे आनी ओपन करून सगळे SOPs प्रमाणे फुडें वचपाचे. आनी हांव जाणा की बाबा एअरपोर्टूय लागीं आसा. आज हांगा जी लोकांकय हांगा घरांतल्यान भायर सरून सगळ्या टुरिस्टांक खुबशे आमकां एन्क्वायरीज येतात. म्हाका आतां आजच आतां सकाळच्यान ऑलमोस्ट 8 ते 10 फोन खंय आमच्या रिसेप्शनाचेर आयले, म्हणजे मॅनेजराक आयले की तुमी केन्ना चालू करतात आनी कशें कितें आसा काय म्हणून. तर म्हाका एक गोष्ट लक्षात आयली की लोक जे रावल्यात गोंयांत येवपा खातीर ते सगळे येतले. ट्युरिजम इंडस्ट्री हे गोंयची बॅकबोन आसा. तुमचे एक मायनिंग आनी दुसरी टुरिजम. टुरिजम इंडस्ट्री चालू जावप आनी आमच्या सगळ्या भावा भयण्यांका जशे पयले जरी ना तरी तांकां सुरवात जावप ही सामकें गरजेची आसा. कसल्योच बसका घेवंक मेळच्यो ना म्हूण विधिमंडळ सचिवान फर्मान सोडिल्ल्यान विजय बेजार. मुख्यमंत्री धरून BJPचे सगळे आमदार मंत्री बसका घेतात. एका आमदाराक कोरोना जालो, मात CM स्वता टेस्ट करिना. कांयच भिवपाची गरज ना म्हणटा. विजयान विधिमंडळ सचिवाक फोन केलो. ताणें खंय बजेट कमिटीचे बसकेक न्हयकार दिला. सरकाराचें खंय कांयच धड ना. स्पिकराचो आदेश की आमदारांनी मिटिंग्यो घेवच्यो न्ही आनी कमिटीच्यो मिटिंग्यो बाय सर्क्युलेशन जावच्यो, हो हांवें आयकलां. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम व्हेरी सरप्रायज्ड दॅट द स्पीकर हॅज फावंड इट फीट टू एडवायज अस MLAs अबाउट कोवीड प्रिकॉशन्स when his own chief minister and 10 MLAs who have had a meeting on the 24th along with the AG and the BJP's top leader haven't taken a test, have not gone into self-quarantine. See, you have to practice what you preach. ताजे ओन आमदाराक जाले, ताजे फॅमिलीक जाले आनी विदाउट एनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेअर. अशें हातून पसून तो आपले इज गेटिंग इनवॉल्ड इन सेमेंटिक्स ऑफ वॉट इज कम्युनिटी ट्रान्समिशन, वॉट इज नॉट. हें हाजे तकलेन वच पयलीं अर्द गोंय काबार जातलें. वल्नरेबल सेक्शन जे आहा, जे 3-4 लाख लोक आहात ते ऑलरेडी न्हिदताले. सो हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की असले मुगे खंयच्या खंय उलोवं नाका. इट बिकम्स अ स्टेट एम्बेरेसमेंट. मातशें चिंतून ताणें उलोवचें आनी स्पिकरांनी बी जे कितें आदेश काडटा ते पयले कॅबिनेटाक एप्लिकेबल करचे. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन सांगिल्लें आहा की जें कितें आतां आसा ते सगळे कायद्या फुडें समान म्हणून. मुख्यमंत्री समान न्ही आनी ही इज फर्स्ट अमॉंग्स इक्वल्स अशें जावंक शकना. एवरीवन इज द सेम एंड ऑल लॉज शूड बी द सेम फॉर ऑल. साळगांव कोयरा प्लांट विस्ताराचे राजकारणाचेर सध्या मायलेज जोडपाचो यत्न. आदलो आमदार परुळेकर आनी आमदार जयेश दोगांयचोय विस्ताराक विरोध. परुळेकरान साळगांवा प्लांट हाडलो. जयेश मंत्री आसतना प्लांटाचे विस्ताराक मान्यताय मेळिल्ली. आतां जयेश सांगता प्लांटाचो विस्तार खंय कसोच जावंक दिवचो ना. साळगांव कोयरा प्लांटाच्या नांवान राजकारण उस्तूंक सुरू. बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेन साळगांव ट्रीटमेंट प्लांटाच्या विस्ताराक सरकारान बावटो दाखयला.
मात आतां थंयचो आदलो आमदार मंत्री दिलीप परुळेकार आनी आतांचो आमदार जयेश साळगांवकर दोगूय प्लांट विस्ताराक हरकत घेवंक फुडें. लास्ट टाइम केलेलें तशें वी वील स्टॉप आतांचे जे ट्रक्स येता पळय वी वील स्टार्ट स्टॉपिंग दोज ट्रक्स. व 400 कोटी मोडपाक लागून तांकां सॉफ्ट टार्गेट दिसला इज अवेलेबल फॅसिलिटी इन सालिगांव. देर इज अ बिगर एरिया विच इज एक्वायर्ड, donated or given or acquired by through government departments of the Kalangut Comunidad. To say it is from the Kalangut Comunidad, but it is affecting us more. Saligavkaran ही effect जाता, Pilenkaran ही effect जाता. Today everybody is on the same line that we are strongly objecting the expansion of this treatment plant. आमका भय आसा, the air is polluted today because of the plant. The roads are spoiled. The roads are becoming dangerous. Time bomb कसा करून दवरू नका. It is already a bomb, but I think by increasing the plant capacity is trying to make it a time bomb. फुडें तो त्याने त्यांना अनाउन्स केलेले की I will put up a plastics incinerator वर. आता why? My question to him is why are you getting everything in Saligao? For Saligao we are not giving permission for high-rise buildings. I mean we are trying to maintain the village as it is clean. People are Saligao very sensitive towards the village. ग्रीनरी मेंटेन कशी करपाची हे सगळे इश्यू हांगासर डिस्कस जाता. इट इज अ हेरिटेज विलेज. 250 पर्यंत हेची कॅपॅसिटी करपाची आसा, बट वेर इज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर. ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेका लागणारे बाकीचे रस्ते आसा. आख्ख्या गोंयच्यान ही गार्बेज येतली जाल्यार ती गार्बेज आमी कशें व्हरतले हो मोठो मुद्दो आसा. हांगा स्कुलां आसा, हांगा मार्केट आसा, हांगा सगळे रस्ते बारीक आसा. हे पॉसिबल ना. हे साळगांवकाराचें म्हणणें आसा आनी आनीक आमकां गार्बेज नाका अशें साळगांवकाराचें म्हणणें. आनी पक्षा कडेन मागतले की आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नाका असो केन्नाच मुद्दो ना. तो आनीक एक्स्ट्रा वाडचो न्हू. आनी खुबश्यो सायडी आसा, बेंगणे आसा, नॉर्थ गोवान सायडी आसा, बाकीचे कडेन खंय आनीक जाता पळय थंयसर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जरूर हाडचे. पण आख्ख्या गोंयची गार्बेज आमच्या माथ्यार मारची न्हू. अजाप म्हळ्यार परुळेकारान हो प्लांट हाडिल्लो आनी साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान मंत्री आसतनाच प्लांट घालपाची प्रक्रिया चालीक लायिल्ली. हो कॅबिनेट नोट पळयल्यार क्लियर जाता. हे पळयात. साळगांव गार्बेज प्लांटाची तांक वाडोवपाचो निर्णय 18 फेब्रुवारी 2019 मनोहर पर्रीकराच्या कॅबिनेट बसकेंत जाल्लो. ह्या प्रकल्पाक विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याची प्रशासकीय मान्यताय 4 मार्च 2019 मेळिल्ली. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळान हाचे लेटर ऑफ इंटेंट कंपनीक 7 मार्च 2019 दिल्ले. 9 एप्रिलाक 2019 प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडोवपा विशीं अभ्यास करूंक तज्ञ समितीने मेळिल्ली. साळगांव प्लांटाचो कंत्राटदार हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट कंपनीन सरकाराक 9 मे 2019 प्रस्ताव दिल्लो. हे सगळ्या गजाली वेळार सध्याचो साळगांवचो आमदार त्या सरकारान मंत्री आशिल्लो. साळगांवचो काँग्रेसीचो फुडारी तुलियो डिसोजाचोय प्लांटाच्या एक्सपान्शनाक नाका म्हूण फुडें सरला. लोकांक परत परत रस्त्यार येवचें पडटा हे बंद करपाक, आनी हो प्लांट ओवरलोड जाल्लो आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेंच मेळुया. लेबर रिलीफ फंड स्कॅम सरकारान खंय मान्य केल्ल्यांत जमा. कोविड फंडांतल्यान सरकारान 7,000 कन्स्ट्रक्शन आनी हेर कामगारांचे अकावंटार 6,000 घातिल्ले. तातूंत कितलेशेच बनावट लावार्थी बीजेपीचे कार्यकर्ते, सरपंच, पंच, झेडपी म्हूण गोवा फॉरवर्डाची केस. कांय सरपंच पंचांनी खंय पयशे रिटर्नूय केल्यात. लोकायुक्तान श्रम आयुक्ता कडच्यान 4 सप्तकांत लावार्थींचो रिपोर्ट मागला. लेबर गेट स्कॅमाची हांगा आमच्या लोकायुक्ता कडेन आज मॅटर आशिल्ले. सो रेस्पोंडंट नंबर 1, 2 जे आसात, चीफ सेक्रेटरी तशेंच लेबर सेक्रेटरी, हांच्यांनी रिप्लाय फायल केल्लो आसा की एडमिटींग की प्रायमा फेसी हे बोगस जाल्ले आसा आनी जेन्ना पयशे ऑलरेडी ट्रान्सफर जाले जवळ जवळ ते म्हणटात की 7,350 लोकांक तांच्यांनी ट्रान्सफर केले पयशे. हाज्या नंतर इट केम टू देअर नोटीस की बोगस बेनिफिशरी आसात म्हणून तांच्यांनी आतां रिव्हेरिफिकेशनाचो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून. त्या भायर लेबर कमिशनरानूय रिप्लाय फायल केल्लो आसा की 2 सरपंच आनी 2 पंच मेंबरांनी हे पयशे घेतिल्ले आसा जे बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक आशिल्ले, गरिबांक खातीर आशिल्ले.
आनी हे पयशे तांणे रिफंड केला म्हणून. चोरान चोरी करतकच चोरयेचो सामान सांपडटकच चोराक कोण सोडनात. सो ह्या केसींनी हे पंच हे सरपंच जे आज रिप्लायन एडमीट केला लेबर कमिशनरान, हे कशे हे जालेत आनी हांकां कोणें हे केले रजिस्टर करून घेतले हाची चवकशी जावपाची गरज आसा. सो आमचो जो स्टँड आशिल्लो, पक्षाचो जो स्टँड आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो, की फ्रॉम डे वन की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जे गरिबांक जे पयशे दिल्ले गेल्ले आसा, आज हे रिप्लायन हांगा स्टँड आमचो विंडिकेट जाल्लो. कारण चीफ सेक्रेटरी आनी लेबर सेक्रेटरी रिप्लायन म्हणटा की जाला आनी व्हेरिफिकेशन सुरू जाल्लें आसा आनी आमी हाजी चवकशी सुरू केल्या म्हणून. आनी हाज्या नंतर लेबर कमिशनरान टायम मागिल्लो आज की 8 वीक आपल्याक टायम दिवचो, पूण लोक आयुक्तान ताका टायम 8 विकाचो दिवना आनी 5 ऑगस्टाक आतां दुसरी हियरींग दवरिल्ली आसा. आनी लेबर कमिशनरान एडमीट केल्ले आसा की 2 सरपंच आनी 2 पंच मेंबरांनी पयशे रिफंड केल्ले आहा म्हणून. म्हणजे चोरांनी पयशे परत दितकच तांकां सुटका जावंक जायना, हांकां बेडयो घालून भितर उडोवंक जाय. कारण सगळ्यान वायट तेंच्यांनी केला म्हणजे कोविडा खातीर जे पयशे आशिल्ले, जे गरिबां खातीर आशिल्ले पयशे, जे बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करां खातीर जे पयशे आशिल्ले, हे आज खावपाचे कारस्थान हांच्यांनी केल्ले आसा. बॉयकॉट चायना गोंयच्या तळागाळांतल्यान क्रेडीट सोसायटींनी उखल्ला. स्मार्टफोन घेवंक भुरग्यांक रीण, मात मोबायलाचो ब्रँड नॉन चायनीज. ऑनलायन शिक्षणाक भुरग्यांक आदार करूंक पिर्ण अर्बन सहकारी क्रेडीट सोसायटी फुडें सरल्या. सोसायटीन गरजू भुरग्यांक मोबायल घेवंक आदार म्हूण स्मार्ट स्टुडंट लोन स्कीम लॉन्च केल्या. नॉन चायनीज मोबायल घेवपाची अट. भारतभर सध्या चालू आशिल्लो बॉयकॉट चायनाचो उलो गोंयच्या तळागाळांतल्या सहकारी बँकांनी मनार घेतला. पिर्ण अर्बनान रिणाक अटूच ती घाल्या. ऑनलायन शिक्षणाक आदार म्हूण पिर्ण अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीची स्मार्ट स्टुडंट रीण येवजण. हे येवजणे खाला उण्या दरान म्हळ्यार 5% व्याजान भुरग्यांक मोबायल घेवपाक 15,000 मेरेन लोन मेळटलें. रीण भरूंक 2 वर्सां मुजत. प्रक्रियाय सोपी आनी सुटसुटीत. आज बरेचशे लोक म्हणजे गरीब जे लोक आसा तांकां मोबायल घेवपाक किंवा स्मार्टफोन घेवपाक त्रास जाता. अशा वेळाचेर त्या लोकांक ते लोक त्या अभ्यासा पासून वंचित उरचे न्ही म्हणून पिर्ण अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन एक स्कीम लॉन्च केल्या जी 5% व्याज दरान तांकां लोन मेळटले 15,000 पर्यंत. ऑड फक्त इतलीच आसा की आज आमचो देश चायना बरोबर आमची झगडी चल्ल्या. देश प्रेम म्हणून आमी फक्त चायना बनावटीचो मोबायल आसपाक जायना इतलीच आमी ऑड घातलेली आसा. पिर्ण अर्बन ही गोंयच्या लोकांची संस्था. गोंयच्या खंयच्याय कानाकोपऱ्यांतल्या मनशान ह्या स्किमीक अप्लाय करपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देवळां आसूं वा इगर्जी कपेलां, कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल कसलीं कामां जाग्यार घालूंक फुडें. कुडचड्यार सातेरीचें देवूळ, साईबाबाचें देवूळ आनी सेंट एंथनी कपेलाचें विस्ताराचें काम काब्रालान स्वताचें पदरमोडीन करून दिलां. तांची कामां तडीक लागली म्हूण लोक सातिस्वेत. आमचो असोळडेचो गांव आनी हें देवस्थान आमचें ग्रामदेवी सातेरीची. त्या देवीक आमी आमची कुलदेवता म्हाळसानारायणी म्हणून पळयता. आमची गांवची जशी आमची नवी कमिटी येना फुडें स्वता हांगा मिटींग जाली आमची आनी मिटिंगे आमी देवळाचें काम हाती घेवया अशें म्हणून ठरयलें. आनी मागीर हो विशय घेवन आमी आमच्या लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेश बाब काब्राला फुडें गेले आनी वचून तेजे बरोबर मिटींग करतकीर तेणी क्षणाचोय विलंब न लावता आमचो हो विशय आपली जाणून घेतलो. ह्या देवळा जे पळय सहाय्य जाय तितली मदत आपूण परिपूर्णपणे दिता आनी त्या विशयी आपूण कशेंच ह्या देवळाचें कसलेंच काम पेंडींग उरपाक दिवचो ना हें तेणी सांगलें. हें आमचें सेंट एंथनी चॅपल हिंगे कुमरी वाड ह्या वाडान एक बारीकशें चॅपल आसलेलें. तें आमकां दिसतालें हें बरें व्हडलें करपाक मोडून हें व्हडलें करतलें म्हणल्यार काब्राल सराक हांव वचून मेळ्ळें आनी काब्राल सर सांगलें सर आमचें कपेल खूब बारीक आहा तें आमकां मातशें व्हडलें करूंक जाय. सरान सांगलें कांय भिवपाची गरज ना तुमी फुडें वचाय हें कपेल आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणून करपाक. आनी काब्राल सरान आमकां खूब हेल्प केला. पळयलें जाल्यार एक आमचें बरें पयलींचें एक साईबाबा टेंपल आशिल्लें बारीकशें टेंपल तें. आनीक हांव इलेक्शनाक जेन्ना बसपाक येयलो तेन्ना लोकांचो डिमांड आशिल्लो की हें देवूळ खूब वर्सां बांदूं सोदताले पूण कांय आडखळी येवन हें पूर्ण जायना आसलें. मागीर आमी सगळे मेळोन निलेश काब्रालाच्या फुड्यान गेले आनी निलेश काब्राल हेजो अध्यक्ष आसा
तेजे कडेन हो प्रपोजल घातलो आनी तो आपणाच्या स्वताच्या पयशांनी हें देवूळ बांदता, बरें व्हडलें बांदता. म्हाका दिसता एक भावना, देवाची भावना आनी एक बरे गोश्टी जावच्यो ह्या हितून हांव आनी म्हजे वांगडी आनी सगळे मेळोन खुबशीं हांगा देवळां चालू आसा आनी कंप्लीटूय केल्लीं आसा. तशेंच कपेलांय बांदलेलीं आसा आनी कंप्लीटूय केल्लीं आसा. ताळगांव पंचायतीन शेतकारांच्या बऱ्या वायटाचो विचार करचो, शेतकारां खातीर झगडटल्यांचेर आरोप नाका म्हूण एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. जुवारी एग्रोच्या कामगारां खातीर टेस्टिंग लॅबाचें आमदार अलिनान उक्तावण केलें. पेट्रोल डिझेला वेलो व्हॅट देंवोवचो म्हूण शिवसेनेचें कर आयुक्ताक निवेदन. सांखळे होणाचे 4 फॉक्स तरणाट्याच्या गटान उस्ते 70 लोकांक कड्डणां वांटलीं. Just because you have bread and butter at your doorstep, you don't have plenty of money, and these farmers, they have enough of money, they don't have a voice. You're telling us that we are doing politics. You're telling us that we are doing theatre. I'm a theatrist. Xavier is a theatrist. We have worked on theatre. What theatrists do? We voice out what is right. We voice out what is being showing around. We are theatrists. I am a theatrist because I've acted in theatre. And I can say proudly that I will voice up till the end. We will voice up till the end. And we want to motivate people of Goa to voice up. Don't be quiet guys, because they have taken us left, right and center and they are catastrophizing us. When you're promoting agriculture, please do promote agriculture. And one more thing I will tell to Mr. Agnelo. I am telling you, you were good that you were there yesterday for the inspection done by the commission to see the blocks. I hope you find out where the blocks are. You have found out and you will unplug them. Second, you said that you will promote agriculture. In conclusion, I will only tell you this much. Please do it. Don't merely say. Because remember, on your manifesto, there is the creek is shown as a very sparkling clean water. It clean asa ki kon monsoon ki it look like a swimming pool. That is what you have promised the people of Talegaon. Please at least do this much. Agnela Dukunda many times he's been saying that these are only 4 people or 5 people who are making noise. If he says this again, actually he is motivating us more. Even one person from our group can handle around 100 people in a debate or anything with any type of issues. आणि ॲटलीस्ट 2 महिने तरी आमकां कोणाक इन्फेक्शन जावना. तेन्ना इन्फेक्शन जालें ते आमकां जवळ 8 दिसा 10 दिसा पयलीं जालें आणि आमच्या टोटल 22 मनशांचें इन्फेक्शन जाला. तातले एक मनीस काल डिस्चार्ज पासून जाला. आयज पळय म्हाका दिसता हेजें अतुलान सांगलां की जुवारी म्हाका दिसता ही फर्स्ट कंपनी की टेस्टिंग पयले खूद कंपनी करता. आनी म्हाका दिसता सगळे वर्करांनी हे सारखे पॉझिटिव्ह स्टेप घेवपाचे. सो ग्लव्स सुद्दां घालात, मास्क सुद्दां घालात. अशें जायते फावटी कितें दिसता तो म्हाजो मित्र आनी म्हाजो मित्र म्हूण हांव मास्क घालपाक विसरता उलयतना ताचे कडेन. नो, इन दीस सिट्युएशन एवरीबडी कॅन बी अ सस्पेक्टेड victim of the pandemic. The work has to continue. The show must go on because right now large quantity of urea is inside, and the farmers need it. This season, season is very good for the fertilizer industry. Farmers, in fact, the output, agriculture output is likely to increase. वॅट भरता म्हणजे रेटी पावले खंय म्हणजे त्या एक म्हण आसा की 4 आण्याची मुर्गी आणि 12 आण्याचो मसाला म्हणजे 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचो मसाला. तशें आमी डिझेलाच्या आनी पेट्रोलाच्या बाबतींत हे आमकां भोगचें पडटा आनी ही म्हारगाय जी जाल्ली आसा ती ह्या ट्रान्सपोर्टेशना खातीर वाडटा. फुडलो स्टेप कितें करता फुडें कितें करपाचें? आमी एक्चुअली आज डेमॉन्स्ट्रेशन करत हांगा येवपाचें आशिल्लें पूण जालें पावसा खातीर सगळीं धांदल जाल्ली पूण आमी थोडेच हांगा आयले आनी हांकां आतां मेमोरेंडम दिला. हाज्या फुडें आमी डेमॉन्स्ट्रेशनूय करपाचें आसा, सरकाराकूय लेटर बरोवपाचें आसा आनी शेवटी हांव सदांच म्हणटा गोंयकारांच्या हातांत सगळें आसा. आमी फक्त विरोध करूंक शकता पूण सत्ता जाचे कडेन आसा तांणी डिसिजन घेवंक जाय. तांकां ती तळमळ गोंयकारांची आसा, तांणी संवेदनशील जावपाची गरज आसा सरकारान आनी कितें तो निर्णय घेवपाचो. तेका लागून आमी आयज हो निशेध करता. जरी हे सेंट्रल गव्हर्मेंटान वाडयले तरी आमी हांगा कमिशनराक आयज मेळोंक येयल्ले आसा आनी कमिशनरान जशें सांगता रेव्हेन्यू कलेक्ट कसो करपाचो तशेंच लोकांचे विचार मातसो करचो अशें म्हणून तेंच्या कडेन आयज आमी मेमोरेंडम घेवन येयल्ले आसा.
आम्ही उस्त्या गावान येयल्लेले आसा एक बारीकशी हेल्प म्हणून एक म्हयन्याभरचो राशन आमी वाटला लोकांक. तो उस्त्या गांव जो गांव आहा तो गांव मातसो सायटीन पडटा. त्या गांवाक सारकी फॅसिलिटीज मेळना. बस सुद्दां एकूच फावटी येता. तांकां मातशी हेल्प म्हणून आमी हे 4 फॉक्सीस बारीकशी हेल्प तांकां. माझे नाव प्रतीक. आम्ही उस्त्या गांवान एक बारीकशी आम्ही डोनेशन केल्लेले आहा आणि बाकी आमकां उस्त्याच्या लोकांनी आमकां बरे तरेन सपोर्ट केल्लो आहा. कोणी आमकां डोनेशन दिल्लो तेंच्या आमी सगळ्यां कडल्यान देव बरें करूं म्हणटा. साहिल गांवास हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज मास्क घाला, सॅनिटायझर यूज करा. खंय मार्केटान गेले जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग दवरा. गरिबांक हेल्प करा. आमी गोंयकारांकूच पावतले. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.